or rich? Aboy, what? Rich before, rich after. So guys, rich Montero. या बेबान आमका पळय कितें हाडला पळय अक्का 3 वर्सां आमी सेविंग करताली घर सारखे करतली म्हणून आनीक सामान घेतला हेतूंतल्यान लिकेज जाता पळय किऱ्याक Just my bro. मी पोवू शकता हे रिच अशें दिसताले पयली अशें दिसतालो आणि ते आता अशें दिसता टू गुड पळय डिफरन्स पळयात पळय विथ दाढी मूछ आणि आता पळयात लांब हेअर ब्युटिफुल सारखे गॉर्जियस आणि एक असलो फोटो तेजो पळय ओके पळयात तुम्ही आणि एक फोटो दाखयता कर मग पळयता कित्याक तर घणसा बैल गो कितें पोतीशी दाखयता सारखे दाखय न्हू तोच दाखयलो फोटो हांवें काडलेलो पळयता क्या गुंडा बनेगा बे तू क्या गुंडा बनेगा अबय और रिच अबय पार्ट रिच बिफोर रिच आफ्टर रिच चेडो असलो आता शी इज अ ब्युटिफुल वुमन पळय आणि हा दिसता मग बशीन आता ब्लॉग काढताना टू गुड किती चेंजेस लवली 4 वर्ष ताका लागून गॅप घेतलो जाय कम्प्लिटली जावनी म्हणले सो गाइस रिच मॉन्टेरो या बेबान आमका पळय कितें हाडला पळय ते अक्का काडला तेणे स्पेशल अंकिताचे फेवरेट ते 1 नंबर बरयला 1 नंबराचेर कितें आहा दाखय तेणे कितें हाडला ते पळयाचें कितें गो लिप स्क्रबर आमकां खबर ना कितें दुसरें ओपन कर ते बंद करपाक आमचे कडेन पाशस ना फटाफट कर कितें तें म्हाका कामां आहा सेट युअर फुल वयस ह्यान कितें प्रायमर म्हणजे गाडयेक मारता तो गाडयेक मारू शकता तो हांव रिच ब्रो तुवें हे आमकां तर हेका गाडयेक मारूंक हाडला जाल्यार बेस्ट ना गाडयेचे न्हू गाडयेचे न्हू फुडले ओके बेगीन दाखय म्हाका खूब कामां आहा दाखय कितें तें हें कितें लामी दाखय मग कितें तें दिसानो चश्मा ना म्हाजे कसले ट्यूब म्हणून आहा हें देव हाडा दाखय मग बेगीन आनी एक लिप ग्लॉस अशें आनीक खूब कितें आहा तें काडटा म्हणसर सकाळी जातली सो आतां हांव वयता एडिटिंगेक The next day. गाइस वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग कसे आसात तुम्ही आय होप तुम्ही सगळी जाणा बरी आसात सो गाइस आता आमी येयल्या म्हापसा आमच्या न्हू घराचें काम चालू करपाचें आसा त्या खातीर सामान व्हरपाक येयला जवी गेला भितर कापे धाडपाक सो गाइस पावसाक म्हणटा तो ह्या फावटी मुहूर्तूच ना एप्रील जाल्यार एप्रील जानेवारी म्हयन्यान जाल्यार जानेवारीन पडटा आनी व्हडलो पडलो आनी पाड पडलेलो आयजूय दाखयता आयच्यान आनीक 3 दीस कळ्ळें न्हू तुमकां कोणाचें आतां घराचें काम चलता आसतलें कोणाचें घर मोडलां आसतलें कोणाच्या घराक नळेच आसचें ना कळ्ळें न्हू तुमकां तेंची बाबड्यांची सारकी हालत जाली आसतली तशेंच आमचे न्हू फूल नळे फुटलेले आसले तुमी लास्ट टायम पळयलां आसतलें ही पळय कापेत घेतली आमी बरें जालें आतांच ओपन जालो म्हणून 10 मिनटां पयलीं आमी हांगासर येयल्लेली तेन्ना शॉप ह्यो बंद आसलेलो किळे बिये जाय पडटले न्हू ते व्हरपाक येयले आतां आमकां जाय पडटले बारीक सामान ते आतां घेवया हय सो गाइस जवी गेला शॉपाचेर ते बारीक सामान जाय न्हू खिळे आनी कितें पूण गाइस तुमकां सांगूंक सोदता म्हारगाई न्हू इतली वाडल्या आतां घर शिवपाक लागून शी सारकी बसता कितें म्हणून सांगतले तुमकां एकट्या कडेन कांयच जायना कळ्ळें न्हू आनी घरान न्हू कोण तरी व्हडलो आसूंकूच जाय
तुमचे पेरंट्स बी कित्याक की ना न्हू तांकां कळटा की खूब रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता म्हणून. आतां आमीच पळय आतां 3 वर्सां न्हू खरें सांगू तुमकां 3 वर्सां आमी सेवींग करतालीं घर सारकें करतलीं म्हणून. पूण अशें कितें ना कितें काम येत रावलें त्या खातीर न्हू घर सारकें करपाक आमी पावोंक ना आसलेलीं. पूण तरी कितें बारीक सारीक सेवींग आहा तें आतां ह्या फावटी घराक घालता. घर तर इम्पॉर्टंटूच न्हू सारकें न्हू. सो हें पळय आनीक सामान घेतला. हे वूड गार्ड हे वयर हेका मारतात किडे लागोंक जायना म्हणून हेका मारतात वयले हेका वाशांक. सो गायज हांगासर आमी करपाचें आसा वॉटरप्रुफींग. त्या खातीर रवी पयली हांगासर जी शिमीट घातलेली ती फोडटा कित्याक की ती खोकली जाल्लेली आसा. ना आता फुडें येताले फक्त वे हांगा बॅल्कनीन. हय हांगा हांगा पळय हांगाच्यान बॅल्कनी हांगा दाखय. कसलो दिसता रे वे. उदीक घालप नासता न्हू भितर. उदीक घालिना जाल्यार एक्चुअली बरें न्हू दाट दाट बसता न्हू तो पेंट मागीर. इतने में हो जाएगा. हो जाएगा ना खासा इधर एक साइड में और वो साइड में ना बस ये आके साइड कपतली. सोपो आनी गाडया सोपो आनी काडपाची. 10 वर्साची वॉरंटी खंय. आता पळोवया 10 वर्सां येताले न्हू रे अवी. कोणाक खबर पयली एक कोट मारया सिंगल मागीर सुकोनू. काय दिवचे ना न्हू ह्या फावटी. भैया पेंट में छत पे हे मेन आसता न्हू रे अवी. हेतूंतल्यान लिकेज जाता पळय. एका मागीर बाटल्यो घालूंक जाय. आमी घातलेल्यो गायबूच जाता बाटल्यो हेज्यो वयल्यो. क्या रे बंदर मेरे को भी दे दो एक. हय मरे बस किरेक हांगासर गवटाले न्हू मनीषा. काय सोपय हांगासर ऑलमोस्ट पेंट मारून काबार जावपाचो आसा. आनी हेवटेन तुमी पळोवं शकतात की पावस सारको मारलेलो आसा काळोख केल्लो आसा. पळय हांगाच्यान न्हू चडूच गवटाले पळय हांगाच्यान. सो गायज तुम्ही पळोवं शकता हांगासर आतां वारे मारपाक स्टार्ट जाले. चड करून आयजूय रातचो पावस येतलो दिसता. 3 दीस पावस दिला न्हू. आयज फाल्यां आनी परवा आयज चडूच व्हडलो येवपाचो आसा. ते मेरेन हे सुकल्या पुरो. हे पळय हांगासर न्हू गेल्या वर्सा शिमीट घातलेली. हे शिमीट घालून न्हू काय कामाचे ना. ह्यो पेंट न्हू खूब वर्क जाता हे शिमिटी पेक्षा. शिमीट घालीत न्हू जाल्यार पळय हेजे न्हू पापडी भायर सरता. हे पळय वत पडल्या न्हू पापडी भायर सरपाक चालू जाता. हे पळय ही लायन न्हू फुल अशी कंप्लीट जाल्लेली आसा मारून. आता ती साइड उरल्या अर्धीच उरल्या. ही साइड ही पळय फुल कंप्लीट. हांगा पयली शिमीट घातलेली न्हू मागीर तेजेर पेंट बांदलेलो सो हांगाच्यान गवटाले. आनी हांगासर न्हू गेल्या वर्सा डायरेक्ट पेंट मारलेलो शिमीट घालिना आसतना. हांगा न्हू एकूय थेंब येवंक नासलो. आनी हांगा जेन्ना पेंट मारलेलो पळय सारको पातळ मारलेलो दाडूय न्हू. ओके गायज हे तुम्ही पळोवं शकता समथींग युनीक. आनी हेतून न्हू घे म्हणून कलर्स आसा. म्हाका जाय तो सेट करून दवरूंक मेळटा. ओके बट हांवें वायट दवरलेलो आसा. इवन दो हांव ही लायट पासून चालू करूं शकता. तुमकां दाखयता पळयात. खंय रे गेलो बटन. ओके पळयात. सो प्रोजेक्टरांक पासून लायट पेट्टा. इवन हेका पासून लायट पेट्टा. बट ही न्हू जेन्ना बर्न आसता पळय ही बर्न आसता तेन्ना बरी दिसता पळय तुमकां दाखयता.
पळयात बंद केली आहे. जर बंद करून पासून बरी दिसता पळय लायट पळोवपाक. सो असलेच इंटरेस्टिंग व्हिडिओज पळोवपाक जाय तुमकां जाल्यार आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी हेज्या बद्दल इन डिटेल व्हिडिओ जाय जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा म्हाका. सो गाईज तुम्ही पळयलां आसतलें न्हू, आमचें काम आमी खूद करता घरांतलें. हांव म्हाज्या घराचें काम खूद हांव करता. ओके, हांवें वॉटरप्रुफींग केलें, मागीर बारीक बारीक खूब कितें केलां जें वयर चडोन करचें पडटा दोगांयकूय. तेतून आमकां कॅमेरा धरूंक मेळनासलो. सो अशें खूब कितें कितें केल्लेलें आसा. आनी आपणाच्या घरान आपूण वावरचो ना जाल्यार कोण वावरतलो, सारकें न्हू. आनी थँक्यू सो मच रिच मोंतेरो. लव यू फॉर सच अ लवली गिफ्ट. तेणे अंकिताक खूब गिफ्ट हाडलेले आसा, चॉकलेटी हाडलेले आसा, बिस्किटी हाडलेल्यो आसा. थँक्यू सो मच. भायरसून परत जेन्ना तूं भायरसून येतले पळय तेन्ना प्लीज गेट मी मोर चॉकलेट्स आनी घे म्हणून बिस्किटी हाड. आनी कितें गावता तें घेवन यो. म्हाका गाडयेचें सामान हाड नेक्स्ट टायम बिकॉज आय लव मोटरसायकल. आनी हे पळोवंक शकता तुमी म्हाज्या भावान म्हाका भायरसून स्लिपर हाडलेले. ओके, स्टिफनान. आनी हे हांवें स्पेशल डेक घालपाक दवरलेले. ओके, स्पेशल डे हे हांव घालतलो म्हाज्या बर्थडे दिसा. ओके, सो म्हाजो बर्थडे केन्ना खूब जाणांक खबर आसा, कोणाक खबर ना जाल्यार व्हेरी सून कळटलो. म्हाजो व्हेरी सून बर्थडे येवपाचो आसा. ब्रो तुवेंचे आडिडास म्हाका हाडल्या, हांव म्हाज्या बर्थडे दिसा घालतलो, उजगांठून करतलो त्या दिसा. ओके, आनी येस थँक्यू सो मच रिच फॉर लवली गिफ्ट्स. आनी आमच्या चॅनलार येवपाक इट मिन्स लॉट. गॉड ब्लेस यू. आनी रिच ऑलरेडी पावलेले आसा UK खंय रावता तें म्हाका खबर ना, बट येस शी इज इन UK. आनी ही बेब घेवन हांव वयता सावंतवाडी. अंकिताक खंय थंयसरल्यान कितें तरी कितें जाय तें म्हाका खबर ना, पण जाय. हांवें म्हटलें चल म्हाजे गाडयेचे किलोमिटर्स कमी जाल्या न्हू, किलोमिटर्सूय वाडोवंक मेळटले म्हाका. आनी मीन वायल हांव वयपाचो आसा व्हेरी सून मेशकू कडेन. आक आमी वयतली मिशकू कडेन. सारकें सांग. वयतली ना आमी मिशकू कडेन. सारकें सांग. केन्ना? फाल्यां परवा. ओके, सो आमी वयपाची आसा मिशकू कडेन फाल्यां परवा. केन्ना तें खबर ना. तूं जर मिशकू व्हिडिओ पळयता जाल्यार कन्फर्म कर वॉट्सॅपार आमकां कॉल मार आनी सांग केन्ना येवपाचें वय तें. आनी म्हाका लोणचें जाय फूल पावर सारकें. पण एक प्रॉब्लम जाल्लेली आसा, दुखद घटना म्हाज्या वांगडा. म्हाजी दाड खूब दुखता, हे प्रॉब्लम जाल्लेले आसा. ओके, आनी येस आयचो व्लॉग तर आमचो आवडलो जाल्यार आमकां मोटिवेट करपाक चॅनलाक सबस्क्रायब करा. आमी अशेंच जे रियलिटीन आहा तेच दाखयता. वी आर नॉट ट्रायंग टू बी फेक. जे घराचें काम आसता तें आमी खूद करतात, कितें आहा तें आमीच करतात. ओके, हेकाच म्हणटा हार्डवर्क. आनी तुमी असो हार्डवर्क करात. तुमच्या लायफान तुमच्या घरान प्रॉब्लमां आसतली, फायट फॉर देम, फायट फॉर युअर ऑल रायट्स, फायट फॉर युअर प्रॉब्लम्स. आनी हॅपी रावात लायफान. हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टील दॅन टाटा, गुड नायट, बाय बाय. व्लॉग पळोवपाक विसरो नाका. रॉक्साचो बीन येवपाचो आसा.